गोवा सीफेअर्स असोसिएशन ऑफ इंडियान शुक्रारान नुसी वोकार्ड हॉस्पिटला भायर धरणे धरले. जाता तितल्या बेगीन हॉस्पिटल परत चालू करचें म्हणून असोसिएशन मागता. 1 जानेवारी मेरेन हॉस्पिटल चालू जायना जाल्यार नुसी मॅरीटायम अकॅडमी बंद उडोवपाची शिटकावणी संघटनेन दिल्या. आयज आमी एकठांय जाले बिकॉज हे नुसी वोकार्ड हॉस्पिटल आहा तें सेकंड टायम आयज तेंगे हिस्ट्रींत तें बंद पडलां. हे वोकार्ड हॉस्पिटल स्टार्ट जावपाक कारण आमचे तारोडी भावांगेले पयशे डे टू डे तेमगेले पयशे काट कोताय. आतां भुरगीं काम करता तें काट कोताय. प्लस हे लँड आहा तें एग्रिकल्चर सोसायटी कुंकोली तेम दिलोलें की तारोड्यांक बऱ्या पडटा म्हूण आनी तेन्ना थिंग बरयलो आसलेलें हे हॉस्पिटल थिंगा बांदतले आनी तारोड्या एक सेपरेट वॉर्ड आसतलो. तारोड्यांक बरें कन्सेशन मेळटलें तेका लागून हे तेमकां दिलोलें कुमदाजीन. आयज ते हॉस्पिटल आयज सेकंड टायम बंद पडलां. पयलें अपोलो आनी आतां वोकार्ड हॉस्पिटल बंद पड म्हणल्यार एकूच लास्ट 3 म्हयने आमी चयताले कित्याक बंद पडलां कित्याक तें म्हणलें स्टार्ट जातालें. मेन म्हणटा तें हे आमगेले तारोड्या भावांक आनी तें फॅमिलीक सांगप ना. बंद पडपा जाल्यार तुमी सांगपा जाय कित्याक तेंगे रायट आहा तेंगे एग्रीमेंट आहा. द नेक्स्ट स्टेप इज नुसी तरी जे वोकार्ड आनी अपोलोक ते तरी लॉसान पडटा जाल्यार नुसीन ते हेल्प करपा जाय. नुसीक पयशे येताय फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ITF पयशे येताय मोठो वेलफेअर तारोड्यांगे सॅलरींतल्यान काट कोताय युनियनाक काट कोताय पयशे. सो ते नुसीन ते हॉस्पिटल ते सांबाळपा जाय. आयज तेमकां ट्रिटमेंट मेळना. मदें ट्रिटमेंट केलोलो मदें मागीर येयलें जाल्यार हॉस्पिटल बंद. सो दीस द मेन रिजन. टुडे वी आर गिवींग अ फायनल वॉर्निंग आनी फायनल वॉर्निंग म्हणल्यार कितें नुसीक. ओके वी वॉन्ट टू नो टुडे वी वॉन्ट टू टॉक टू समबडी आनी आमकां सांगपाचें हॉस्पिटल स्टेटस कितें जाला. What is the reason? Without telling the people why you shut down. पोतूर स्टार्ट जातलें केन्ना आनी जायना जाल्यार कित्या लागून बंद पडला. आनी आमगेले मेन म्हणटा कितें जरी तरी आमी तरी बाय जानेवारी हें तरी स्टार्ट करनाय. आमी नुसी अकॅडमी आहा ती मॅरीटायम अकॅडमी ही तेंगेली मनी मेकींग अकॅडमी. तिंगा गोंयकारांक कसलोच फायदो ना. सगळे आहाय ते वयले. हांव म्हणा हांव तेजेर एगेन्स्ट न्हू बट फर्स्ट प्रेफरन्स शूड बी गिवन टू गोवन. थिंगा ते क्रोज ऑफ रुपीज कोताय कोसा हाडल्यान. पावस जालो, चवथ जाली, दिवाळी जाली, नातलां तेंकलीं. अजून म्हापशे पालिकेक म्हापशेच्या बाजारात पार्किंग जाग्यार घालूंक जमना. नगराध्यक्ष फक्त पोकी आश्वासनां दीत आसा मात कांयच करपाक सोदिना म्हणून म्हापशा मर्चंट्स असोसिएशन बोवाळ मारता. आतां खंय नातलां पयलीं तरी परिस्थिती जाग्यार घालची म्हणून पत्रकारांनी नगराध्यक्षाक नवी डेडलायन दिल्या. म्हापसा नगरपालिकेन मर्चंट असोसिएशनाक एश्युरन्स दिल्ले. संदीप फळारी आमचे प्रेसिडेंट म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसले सादारण जून म्हयन्यात की चतुर्थी पयलीं पार्किंग म्हापसा मार्केटा खातीर दिता म्हणून. जेणे करून कपड्याची लायन आसा, गोल्डस्मीथ लायन आसा आनी शकुंतलाची एक सायड आसा ते सगळ्या रावंड अबावटाक पार्किंग करून 100 4 व्हिलर आनी 200 2 व्हिलर एडजस्ट जाताली. पण पावसाचें कारण सांगून तेंच्यांनी काम करूंकूच ना. पावसाचें काम पावस येवन गेल्या उपरांत आमी चतुर्थी जावन गेल्या उपरांत आमी परत फॉलोअप दिलें. दिवाळे पयलीं तरी आमकां करची अशी अपेक्षा आसली. थंयसरूय आमकां म्युनिसिपालिटीच्या नगराध्यक्षान आमकां आमचो विश्वास तेंच्यांनी एक्चुली विश्वासघात जालो असो दिसता. कारण तेणी सांगलेलें की आपूण ते थर्मोप्लास्टीक पेंटाचें काम करून मार्किंग करून मार्केटांतली पार्किंग वेवस्थाची सुटावो करता. थंयसरूय काम करूंक ना. आमचें मार्केटांत शिस्त हाडच्या खातीर काही उपाय काही कावन्सिलरान सुचयल्या. ते विचारान घेवन त्या प्रमाणे जाता तितले बेगीन मार्केटांत शिस्त येवची आनी खंयच्याय प्रकारचो जे पादचारी किंवा थंयसर जे गिरायक येता मार्केटांत ताका कसलेच डिफिकल्टी कठिनाय येवची न्हू म्हणून जे आमचो प्रोसेस चालू आसा. आनीक थोडो स्पीड वाडोवन आमचे आतां 2 व्हिलर पार्किंगा खातीर पे पार्किंग करच्या खातीर आमी प्रोसेस ऑलरेडी सुरू केला. गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी रिपोर्ट मानून घेतलो. रिपोर्ट मान्य जाल्ल्यान आतां खाजगी शेकवेल्यांचो प्रस्न सुटला. आतां खाजगी शेकवेल्यांचो शेका खातीर अर्ज करूंक मार्ग मेळटलो. CZMAचे मिटिंगेंत बायणेचे बेकायदेशीर झोपडपट्टीचोय विशय आयलो. लोकांनी दिल्ल्या जिपीचेर ऑथॉरिटी सातीच येत ना.
मात निर्णय चाललो ना. घेऊया एक ब्रेक.